Welcome to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 7 verse 21 to 31, Paul speaks to those wondering, should I change my status? Should I move? Should I marry? Should I leave? And his answer is stunning. The world in its present form is passing away. Live not for what fades, but for what lasts. कोरिंथकारांक पयलें पत्र अवेस्वर 7 वळी 21 ते 31. देवान तुमकां आपोवणें केलां तेन्ना तुमी गुलामां आसल्यात तर कांय परवा ना. स्वतंत्र जावंक संदी तुमकां मेळत जाल्यार पर्यान तुमी आसात त्या भेसाचो जाता तितलो फायदो काडात. कित्याक सोम्याचें आपोवणें घेतलां तेन्ना जीं कोण गुलामां आसलीं तांकां सोम्यान स्वतंत्र केलीं. तशेंच सोम्याचें आपोवणें घेतलां तेन्ना जीं कोण स्वतंत्र आसलीं तीं क्रिस्ताचीं गुलामां जाल्यांत. किंमत दिवन देवान तुमकां गुलामपणांतलीं सोडयल्यांत, तर मनशांचीं गुलामां जावं नाकात. भावां भयणीनो, ज्या भेसार जोण एकल्याक देवान आपोवणें केलां त्याच भेसार देवा मुखार ताणें वा तिणें रावचें. आतां अजून लग्न जावंक नात तांची खबर करुया. तांचे विशीं सोम्यान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण सोम्याची दयाळाय मेळयल्यान हांव विस्वास फावो आसलेलो सेवक जावंक पावला म्हूण जाणो जावन म्हजें मत सांगतां. वायटा विघ्नांचे दीस लागीं पावल्यात देखून ज्या भेसार मनीस आसा त्याच भेसार तो रावल्यार बरें. एके बायले कडेन लग्नाच्या बांदपासांत आसाय तर तिका सोडूंक सोदूं नाका. बायलेच्या लग्ना बांदपासांत नाय तूं तर पोतीण सोदूं नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना. तशेंच एक अंकवार चेडूं लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. तरी लग्न जाता तांकां ह्या संवसारी जिविताचे उपद्रे कोश्ट आसतले. तांतलीं तुमकां हांव वाटावंक सोदतां. भावां भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. देवान थारायल्या काळाची संपादनी पावली. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी लग्न जावंक नासलोले परी दूख करतात तांणी दूख करिनासलोल्या परी, उत्सव करतात तांणी उत्सव करिनासलोल्या परी, विकते घेतात तांणी आपणा लागीं कांयच नासलोले परी, ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी असल्याच वस्तूंनी घुस्पोन नासलोल्या परी जियोवचें. कित्याक ह्या संवसाराचें आतांचें रूप आनीक चड काळ तोखपाचें ना. Paul's message is deeply freeing. Were you called while a slave? Don't be distressed. If you can gain your freedom, do it. But remember this, you were bought with a price. Do not become a slave of men. He's calling the Corinthians and us not to be driven by status, success, or change. Whether married or unmarried, rejoicing or weeping, buying or using the word, do it all with a loose grip. Why?
because this world in its present form is passing away. This call is to live in full devotion, unentangled, undistracted, unmoved by temporary things. We live for eternity. Let us pray. Lord, help us to see what truly matters. Strip away our distractions. Teach us to live with eternity in mind, whether in joy or sorrow, fullness or lack. Let us be faithful, for we belong to you, and this world is not our home. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Barenkoro.